that the present government has thrown every policy to the winds on the language issue. They are only not, it is, I don't consider political also. It is a downright appeasement policy, discriminating policy, discriminating from, the minority institutions to all other institutions. I'll give you one example in point. We promoted one moving school. Moving school for who? For those migrant labor children who come from Karnataka and various parts. They don't have education. So there was a vessel purchase where these children would be put on board because they were all sand extracting people. There were people who chose to learn Kannada. Yes. Grown people. And those children would be made to sit with the Kannada people to learn Kannada language. Now, if they can go to that extent, where the choice made by the parent to put the child on a vessel to learn with the migrant. Why not this? Why not the English language? Father, त्यांचा objection एकच आहे. ते म्हणतात this is not even medium of instruction policy. This is an appeasement policy, and this will spoil the atmosphere, social atmosphere. I feel this decision is very good to all the stakeholders at the present moment. Who are the stakeholders? No, listen, Mr. Deshprabhu. Even the issue is raised that आमचे माय भाषेक फावो तो जागो important दिवना म्हणून हांव सांगूंक सोदतां. All these years from 1990 तेन्ना प्रोग्राम्स दिल्ले कोंकणीवर मराठी केल्ले तेन्ना आमचे भाशेंतल्यान एकूय सब्जेक्ट कंपल्सरी करूंक नासलो. पयले दुसरे तिसरे इल्लेशे कितें शिकतात 5वेर गेले इंग्लीश मिडियम ते सगळे विसरतात. बट नाव आतां सब्जेक्ट करून टील 10th standard this mother tongue has been given due place and importance. And also to add to this, books हांगल्यात दोनूय भासांनी ह्या प्रमाणे इंग्लीश फ्रेंच शिकतात तांकां कोंकणी भाशेंतल्यान शिकोवपाक आनी शिकपाक अदीक तांकां. Father, you feel that this is an appeasement policy? No, I'll take father and I'll come. This is an appeasement policy? Certo. Certo. कितें जाणा तूं आदी म्हणून आतां BJP म्हणजे मेजॉरिटी पार्टी मेजॉरिटी आनी ते काँग्रेसाक ते म्हणत you are appeasing minorities. As Congress is saying that you are appeasing minorities. Congress is saying that to BJP. No. They are trying to. Okay. Let father finish. आता कितें जालां म्हाका दिसता न्ही तूं काँग्रेसान जर तर आतां तरी एक कॅम्पेन करीत ती मेजॉरिटी पार्टी तुमी मेजॉरिटी पार्टीचे म्हणजे मेजॉरिटी कम्युनिटी हाचेर तुमी आड वेतात म्हणून करशात जाल्यार तुमकां मतां मेळटलीं मेजॉरिटी कम्युनिटी. फादर सांगता की काँग्रेसीचे आता फादर मायनॉरिटी स्कूल चलयता डायसिसन सोसायटी आनी 3-4 सोसायटी मायनॉरिटी एक्चुअली ऑन द मायनॉरिटी तितून 50% मायनॉरिटी भुरगीं आसपाक जाय. हांव फादरा कडेन विचारूंक सोदता 100रांतली भुरगीं जाता एडमिशन जाता इट इज ओनली मायनॉरिटी इट इज ऑल टायप्स ऑफ कम्युनिटीज न्ही वेदर इट इज कॅथलीक हिंदू मुस्लिम ऑल For minority institution is not required 30 or 40%. Not Only the administration. they established for minorities. But आमचे इस्कॉलांनी more than गोवन्स आहात मायग्रंट्स आहात समडे 50% 70% पर्यंत. आतां हांव म्हणूंक सोदतां ती मातृभाषा म्हणटात ह्या इतल्या लोकांची मातृभाषा खंयची. सर तुमकां दिसता तांगे मेन आर्ग्युमेंट की दिस इज एन अपीजमेंट पॉलिसी इज नॉट एमओआय पॉलिसी. ना हांवें वदळ सांगलें की तातूंत थोडे पॉलिटिक्स आसा थोडे एकाडेमिक्स आसा त्या हे घेतला. अपीजमेंट हो पॉलिटिकल तो देशप्रभू तांणी यूज करपाचो शब्द की तो इट्स अ पॉलिटिकल वर्ड आय वोंट यूज दॅट. बट त्याच बरोबर एक खूब इम्पॉर्टंट म्हणजे आमी जर ही डिबेट करता जाल्यार तातूंत आनी एक आस्पेक्ट हातूंत घेवप म्हजो ही पॉलिसी 100% बरोबर फायनल अशें खरेंच म्हाका दिसना. पण तातूंचो एक पॉयंट आतां फादरान जस्ट मेन्शन केल्लो हांवें हांगा बरोवन दवरलेलो मुद्दा आमी उलोवंकूच जाय ताचेर. पयलीं ते 10वी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन खंयचेय आसूं न्ही प्रायमरी स्कुलाचे किंवा हायस्कुलाचे पयलीं ते 10वी कोंकणी किंवा मराठी कंपल्सरी ना. एक मिनिट देशप्रभू कंपल्सरी नासले. इंग्लिश वॉज फर्स्ट लँग्वेज, हिंदी वॉज सेकंड लँग्वेज and third was either Marathi, Konkani, Sanskrit or Portuguese. We are all compulsory. It's a national language. Yeah, Hindi. Rashtra Bhasha, not just Rashtra. Pramod, Rashtra भाषाचेर मागीर आमी दुसरी
ओके राष्ट्रभाषेचा बळी दिला या सगळ्या राष्ट्रभाषा सोपयली. ओके बरें पॉयंट हो आसा की ह्या हेचो एकूच सगळ्यात पॉझिटिव्ह फॅक्टर म्हाका हो दिसता की कंपल्सरी गोंयचे प्रत्येक भुरगे कोंकणी नाल्यार मराठी शिकतले. हो खरो एक पॉयंट आसा भितर डिबेट जावपाक जाय. हाजेर तुमचं समाधान शिकपाची गरज ना. तुम्ही तुमची भूमिका बरोबर करता. ऑपोजिशन पार्टी जे ना तेच काढून वाजोवप अशें. बरें तुमचं समाधान ना ताणें 10वी मेरेन कोंकणी किंवा मराठी कंपल्सरी केली. सो संजय बाब सांगता स्कूल्स स्कूल्स नाशिल्ले पयले तुम्ही समाधान कंपल्सरी कोंकणी इतलें तरी बरें म्हणन तांकां वायट न्हय तें. बरी गजाल. पूण कितें एक वस्त इंग्लीश शिकूंक आनी दुसरी वस्त इंग्लिशीन शिकूंक. हे दोन गजाली आसा. प्रायमरी एज्युकेशन आसलेलें पळय तेन्ना आमचे भाशेन आसलें इंग्लेज नासलेली आसलेली. बट इंग्लीश इन थ्रू द मिडियम ऑफ आतां फुडले पळय येतले पळय ते फुडले पळय ना फुडले जनरेशन फादर म्हणटा बेचो पाडो म्हणून जावं. फुडले येता पळय येतले आतां 2 1 2 करूं उपकारना. ओके बेचो पाडो. आतां इंग्लीश आतां कोंकणी म्हणटा पळय ती ओ मराठी म्हणटा पळय ती खंयच्या मिडियमान शिकयतले. इंग्लिशीन मू इंग्लिशीन मू हांवूय शिकलां फ्रेंच शिकलां. निलेश तांचो मुद्दो हो की लर्निंग इंग्लिश इज डिफरंट फ्रॉम लर्निंग इन इंग्लिश. हो पयली गजाल. इज रायट. आनी दुसरी गजाल जी तांची सामकी बरोबर मुद्दो आसा की ह्या डिसिजनान तुमी खंय तरी तांकां दुखयल्या आनी खंय तरी तुमी तुमचो स्टँड जो आशिल्लो नाल्यार तुमी ओपनली येवन सांगपाचें की बाबा विरोधा आसतनाच सांगपाचें की आमी सुद्दां फाल्यां जरी सत्तेर आयले जाल्यार बाबा आमकां कांय गजाली बॅलन्स करची पडटल्यो. लोकांचें मत लक्षांत घेवची पडटलें. सगळ्यांचें मत लक्षांत घेवची पडटलें. ते सांगनासतना तुम्ही एक सामकी हार्डलाईन भूमिका घेतली जी आज तुमकां कुस्तार होता. पण ते सांगपाक दानच लागता. When I started my debate, when I interacted, see what father said that majority community is behind one party, minority community is behind one party. I don't agree with that point. Number one. Number two, what father also said is English, learning in English and learning English. Yeah. There is a difference. See, as I said, it has to be left to the parents. Same, I'm going back. It has to be left to the parents to decide. आता I don't know. Father has agreed that this issue has come in the year 1990 onwards. Before that, it was not there. Okay, you want to ask him a question? He wants to ask you a question. Did you take up this particular matter with your party and with your government that you give the language of instruction the parent chooses? Did you take that stand? What is that? Whatever the parents decide, their choice of language of instruction, did you take it up with your party and with your government that yes, you must take a view that parents will decide the language of instruction of the child or the ward? Have you as a party man taken that decision? See, that is because you are taking that stand here. See, let me explain to you. You are As a taking that party, stand here. no, it is a common sense. When people sit, see, when a formation of a government takes place, there are 21 elected people who, I mean, right now 21. Then there is a discussion which happen, which normally happens, and then the views of each one is expressed. Now, each one has a different view. Like here also, there are different views. But views were expressed and consolidated, and this MOU. Balance decision घेतला. No, sir. What you just said part of the BJP a few meeting. minutes ago. He was part of the BJP meeting. The committee was formed. The committee was formed. The majority of the members gave a particular point of view, but that view was thrown to the winds, and only one view came forward. Father, here तुमको पटना. Community majority is a view. Okay. Which majority point? It was not a decision-making committee. They are the members of the committee. No, he is the member of the committee. Yes, decision-making. See, what is correct? It was a consultative committee. Correct. Not a decision-making committee. He took views of all the stakeholders. Correct. Does not mean that is everything. There are so many other things. What is stakeholders? तुमको पट्टा है. It was not a decision. टेक्निकली पडटा बरोबर कित्याक ती कमिटीचो डिसिजन गव्हर्नमेंटाचेर बायंडींग असो खंयच नासलो. आता जर देशप्रभू इतले सांगता
महाराष्ट्रान जो आदर्श व्हडलो घोटाळो जालो, जे कमिशन नेमले, कमिशनाचो रिपोर्ट गव्हर्नमेंट बसले आणि भायर मारलो सगळो. सो अशे म्हणजे कितलेशे अशे रिपोर्ट कोर्टाच्या प्रेशरा बिफोर वाइंडिंग बिफोर वाइंडिंग सर सांगात फाल्यां जर आतां आंदोलन जालें, डू यू थिंक इट विल मेक एनी डिफरन्स? व्हेरी क्लियर इमिजिएटली म्हाका दिसना आंदोलन किंवा काय डिफरन्स जातले. दिस पॉलिसी विल कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर सम टाइम अशें म्हाका दिसता. ओके फादर, तुमकां दिसता आंदोलन बिंदोलन जाल्यार कितें फरक पडटलो? in the whole world, यू आर अगेन नॉट टॉकिंग ऑन दीस इश्यूज. ना सांगता खंयचे इश्यू घाली न्हय केन्ना सगल्यांक मानता अशी ना. आतां तर आंदोलन जालें, आंदोलन जावं दी. लेट दॅट रिएक्शन दॅट विल कम एट दॅट टायम. वी डोंट नो. काँग्रेस म्हणटा आमी तयार ना, फादर मोझीन म्हणटा आमी तयार आसात, फादर मोझीन म्हणटा आतां आंदोलनकार आसात काय आमी नकळो. सो आंदोलन लेट द शो ऑफ स्ट्रेंथ हॅपन. लेट द शो ऑफ स्ट्रेंथ हॅपन. आंदोलन जावचें ना कोण सांगता? कितें दिसता आंदोलन जाल्यार फरक पडटलो कितें काय पडचो ना? See, Mr. Acharya, I said it right in the beginning that the policy that the Congress party followed, as the Congress government followed, was the policy to grant this particular language. Will the agitation make any difference? One minute. We are not concerned of the agitation because we are not party to the decision which has been taken today. Okay. If the people choose, they can throw this government out. If the people choose, they can keep them with whatever misgivings that they have done. If the people choose, they may allow the U-turns that this government has done, even on medium of instruction. And all this, see, they market a product, they show a product and sell another bad product. Father, tell me one thing. फाल्यां जर आंदोलन जालें, तुमकां प्रामाणिकपणान सांगात जेन्ना तुमचे कडेन अशी लोक हाडपी खंयचीच बॉडी सध्या ना, काँग्रेस सांगता की आमी काय तुमचे वाटे येनात, अशी परिस्थिती भितर तशें मेळना. आणि तशें मेळना. The first thing you said, we are not going to participate. We are not going to participate. Congress's policy. I did not say we are not going to cooperate. The policy which is to be brought, which was to be brought by the Congress party, we will try to further it. Okay. We welcome this decision that diocesan society has got what they want. But others should also get it. Minorities got what they want. Others should also get it. But the discrimination should end. Okay. Father, तुम्ही सांगात फाल्यां तुमकां खरें प्रामाणिकपणान तुम्ही फाल्यां जर आंदोलन केलें, केदें व्हडलें जावपाक शकता आंदोलन आनी तुम खरेंच सक्सेस जातलें दिसता? हे म्हज्यान आतां सांगूंक जायना, कित्याक आतां सुरवातूच करूंक जाय, उलोवंक जाय. तुमकां कॉन्फिडन्स तरी आसा? कितें जाणा तूं आतांच गोंयच्या लोकांचे लेट फादर फिनिश. आतांच पण कशें सांगतलो, पूण आमी कोत्तेले कितली जात तें पळोवया. एक्झॅक्टली. आनी एक सांगूंक सोदता, आमी पळय इतल्यो पळय जमाती केल्यो, कन्सल्टेटिव्ह कमिटी कितें नांव दियात ताका, कित्याक कमिटीन केन्नाच हो कॉन्सेप्ट ऑफ मायनॉरिटी येवंक ना. वो डायरेक्ट आयलो. वो आयला. सो तुम्ही तेच म्हणटात जे देशप्रभू म्हणटात, वो मायनॉरिटी डायरेक्ट पॉलिसी भितर आयला म्हणटोच वी वर नॉट इवन कन्सल्टेड. The consultative committee was not even consulted. So on the core decision म्हणटा पळय तें, there was no consultation. No consultation at all. Okay. निलेश बाब, फायनल कमेंट्स दोन. एक, फादर सांगता त्या प्रमाणे हे खंय तरी तुमगेले पॉलिटिकल चड दिसता. दुसरें, फाल्यां आंदोलन जाल्यार तुमकां कितें भंय बी आसा? पळय, this country, this state, they have people, आणि लोकांक कोणाक एक्सप्रेस करपाक जाय, आमी कोणाक अडवना. हेजे फुडें खंयचो गव्हर्मेंट येता तो अडोवंक शकना. आनी हेजे फाटलो तुमकां टेन्शन बी आसा आंदोलनाचें? कसलेंच टेन्शन ना. लोकांक जर एक्सप्रेस करपाक दे फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. नाव हाऊ मेनी पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ? म्हाका सांग, फ्यू इयर्स बॅक, मे बी 55 years बॅक, जेन्ना इश्यू ऑफ मर्जिंग दीस स्टेट विथ महाराष्ट्र वॉज देयर, पीपल विल एक्सप्रेस देमसेल्फ. दे वॉन्टेड अ सेपरेट आयडेंटिटी as written. If such time comes, I will also request Honorable President, let it be an open discussion. Let people come and tell them what we want. So तुम्ही तेच म्हणता, let there be show of strength. Let it be there. Let there be what people want, कितें जाय तेंका लोकांक करूं. ओके. सो म्हाका दिसता इतल्याचेर थांबया. एक आंदोलनाची सुरवात जाता आनी सगळे जाण म्हणटात की लेट देयर बी शो ऑफ स्ट्रेंथ. जेन्ना स्ट्रेंथ जाता, जेन्ना इम्पॅक्ट दिसता, तेन्ना आमी पळयतले. सद्याक आतां हाजेर कांय उलोवपाक नाका. जे जालां ते 4 जाण म्हणटात, 3 जाण म्हणटात बरें जालां. तातूंत भितर तांगेले फक्त एपिजमेंटाचो आरोप आसा. सरांची वेगळी विशयात डिस्क्रिमिनेशनाचो आसा. आनी फादर, तुमचो तर व्यू सगळ्यांक खबर आसा. तुमी सगळे जाण आयल्यान इतली बरे भशेन आनी मेकळेपणान चर्चा केली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.